आय टेल यू वाय ते दत्ता म्हणटा ते सारखे की प्रेस मेळपाक जाय. तांकां कितें दिसता की जमीन तर आमी फॅलो दवरली जाल्यार अनकल्टिवेबल लँड म्हणले आनी तुका थंय बिल्डींग बांदपाक मेळटली आनी तुका थंय पयसो करपाक मेळटलो. पण जरी तर तुमी आतां सबसिडी दी, आतां पळयात मेकनायझेशन जशें एग्रीकल्चरान आयले सगळीं आतां लोक शेतां रोवपाक लागली कित्याक ट्रॅक्टर येयलो थंय, लेबर नाशिल्लो, लेबराचो प्रॉब्लम आसलो. आमकां जे कितें प्रॉब्लम आसा तेजो सोल्युशन काडपाक जाय. आतां लेबर ना जाल्यार वॉट इज द ऑल्टरनेटिव्ह मेकनायझेशन. ओके, सो ट्रॅक्टर आयलो, हार्वेस्टर आयलो, बेसिकली व्हॉट नीड्स टू बी डन. सी वी आम्ही डिस्कस करता. आमी काम करूया सर, तुम्ही सांगपाक सोदता कितल्याचे कितें ब्रेक घेवपा जाय तितलेच हे करता मागीर आमी विल गो. त्याच मुद्द्याकडे हांव सांगूंक सोदतालो त्या की कोऑपरेटिव्ह पद्दतीन गांवांतल्या सगळ्यांक एकठांय हाडून जर आमी हे एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट म्हणजे सादारणपणान गोंयचो उकडो तांदूळ हाका आज मागणी आसा, गोंयचो अळसाणो हाका मागणी आसा. हांव जाणा की येदे इतके लोक येतले जाल्यार आमकां सगळ्यांत पूर्ण गोंयची कसल्याय गांवठी प्रॉडक्टाक मागणी आसा. इतकेच न्ही, ती भायर मागणी आसा. म्हणजे मुंबय सारख्या शहरान जर गोवन प्रॉडक्ट्सून बोर्ड मारलो आनी धाडले आमी सामान जाल्यार ताका एक्सपोर्ट करूं शकता आमी. इतकें आसा. इतके लोक येतात म्हटल्या नंतर जशे 25 लाख टुरिस्ट येतात, सगळ्या गोंयांत निर्माण जातलें अशें शक्य ना. त्यामुळे हें चालू आसतलेंच. पण आमी जमिनी शेतां लायना हाका दोन कारणां. जशें सेबिनाबाईन सांगलें ते एक कारण म्हणजे शहराच्या लागीं आसा थंय कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर इतकी वर्सां पडींग आसा म्हणून कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळटलें म्हणून लोक दवरतात. आनी बाकीच्या गांवांनी आज लोक अशे आसा की शेतान काम करपाक मनीस ना. सो आमी काम करूया आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ह्या गजालीचेर उलोवया की ही सगळी परिस्थिती आदी खबर आहा. आमी परिस्थिती डिस्कस करता, ह्या परिस्थितीचेर उपाय कितें आहा ते डिस्कस करूया. आमी रोखडेच येता तुमचे बरोबर आनी मागीर ह्या सगळ्या उपायाचेर डिस्कस करपाक पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आनी येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर. आनी आयचो आमी जागोर घेतात गोंयच्या मुक्तीक 50 वर्स जाल्ली आसा, त्या निमतान फुडल्या 50 वर्सांचें गोंय कशें आसचें आनी त्या गजालीचेर आमी चर्चा करताले. आमचे कडेन वेळ कमी आनी तातूंत भितर खुबश्यो गजाली तुमकां मांडपाच्यो आसा हांव जाणा. आतां एग्रीकल्चराचेर उलयताले की एग्रीकल्चर आसा, जमीन आसा, थंय रोयतात, रोवपा जाल्यार प्रायस मेळना, अशें उपाय कितें? आतां जशें आमी सांगलां शेत रोयलीं आमी, आतां शेतांतले भात येयले, एक्स्ट्रा भात जाले जाल्यार आमी विकतली खंय आमकां कोण प्रेस दितलो. वेजिटेबल रोयली जाल्यार ताका आमकां प्रेस कोण दितलो. सो ती एक सिस्टम तयार जावपा जाय ऑफ मार्केटिंग एंड आय एम श्योर द बिझनेस कम्युनिटी कॅन सजेस्ट. तुमी गांवठी म्हणलें आनी भाशेंत गांवठी म्हणल्यार आमी फकाणां करतात, पूण जेन्ना पळय गांवठी प्रॉडक्ट आमकां जाय पडटा, हांव विचारता वांयगी गांवठी, कणगां गांवठी, काळी. सो म्हाका दिसता गोवन ऑर्गेनीक फ्रुट्स, गोवन ऑर्गेनीक व्हेजिटेबल अशे तरेन मार्केटिंग जावपा जाय. चोडण जुंयार एक बरो एक इनिशिएटीव घेतला. चोडण फार्मर्स क्लबान मानकुराद आंबे मार्केटिंग करपाक. अशे तरेन गोंयच्या फळांचे मार्केटिंग जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. व्हेजिटेबल्स मार्केटिंग जावपा जाय. व्हेरी गुड थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड इज आमचे जे कोण एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट्स आसा दे आर गोईंग इन टू इट. ते कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग स्टार्ट करता आतां. आनी आमचे जो उकडो तांदूळ आसा दे सेलिंग इट इन पॅकेट आनी हे ज्योती हे जया अशें करून ते मार्केट करता आनी त्या तांदळांक प्रेस आसा. सो अगेन इट इज युअर एड्युकेशन म्हणजे आमी जे एग्रीकल्चर बी आमी म्हणटा की नॉन प्रोडक्टीव पयशे मेळना म्हणटा आमी सकयलो दर्जो दिता. तर जरी तर आमी आमचे जे स्किल्स आमचे जे शिकप जे आसा ते आमी हातून घातले जाल्यार आमी वी कॅन गीव वॅल्यू टू द प्रॉडक्ट. म्हाका दिसता परत आतां पळय पणस फुकट वता, पणसाचें कितें फूड प्रोसेसिंग करप हाजेर रिसर्च जावपा जाय. माड आतां पाडेली मेळना, सादी आय वूड रिक्वायर ए मेकॅनिकल डिवायस सो दॅट पाडेली माडार सोंपेपणान वचपाक शकता. आज पाडेली मेळना, केरळा भितर एक रोबो तयार केला. अश्यो गोश्टी त्या खातीर लोक आज पाडेली मेळना म्हणून आमचे माडाचें हें जाता. म्हणटकीर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हो विकेस्ट लिंक जाला आनी म्हाका दिसता थंय स्ट्रॉंग डोस ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी आमी दिवपा जाय. सरकारान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हो सेंट्रल स्टेजीचेर हाडपा जाय. इंडस्ट्री टुरिजमा परस शेतकाम बागायत हे गोंयचो एक हें जावपा जाय. अँड सेकंडली जसो तुम्ही रिसर्चाचो तुम्ही जो विशय काढला, रिसर्च आनी तो रिसर्चाचो फायदो प्रॅक्टिकल जावपाक इंडस्ट्री ही मातशी लिंक आसपाक जाय. आय गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. जेन्ना रिसर्च केले आमी कार्बन केले कोर्सो वेगळे तरेचो कोर्सो आनी गोंयांत कट्टी जाता तेन्ना हांव म्हाज्या रिसर्चा खातीर जेन्ना खंयची इंडस्ट्री आहा जे पळोवपाक गेल्यार जाल्यार एक इंडस्ट्री कुंकोलीन जाका म्हाका मेळ्ळी आनी हे जे कोकोनट शेल जे आसा ते केरळांतल्यान हाडटाले. आतां आमच्या गोंयांत जेन्ना आनी फ्रॉम आउटसायड द स्टेट अगेन अँड थोडे कार्बन आमकां पंजाबांतल्यान येताले
and workers also from outside the state. And where the product goes? And the product is exported Again. So it is, they are only using the land resources, you're using your subsidy, and what is the benefit? And I'm thinking here we are doing research in carbon, but what, like now we need to market it, you need to patent it, you need to So take it should be further. basically Goa centric Yes. research and development which needs to be done maybe at Goa University level. So educationाचो सगळो पॅटर्न चेंज जावचो पडटलो. आज हांव अशें म्हणटा PhD Yes. जाता तो नीड बेस्ड जावपा जाय. परत आमी एग्रीकल्चर उलयतात, फ्लॉरिकल्चर कितलीं फुलां येतात. गोंयांत ऑर्किड्स जावपाक शकता, एन्थेरियम जावपाक शकता, जर्बेरा जावपाक शकता. कोल्हापुरात सारे पाटील म्हणटा आनी फुलांची शेती हो शब्दच आयला भाशेंत. म्हणजे ही फ्लोरिकल्चराक खूब स्कोप आसा. ह्या गोष्टीचो आमी विचार करपा जाय. तेन्ना सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, रिसर्च आनी मार्केटिंग ह्यो 2 गोष्टी जर जाल्यो, त्या खातीर कोल्ड स्टोरेजीस जाय, रस्ते जाय, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स जाय, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. हाका धरूनच हांव फुडें सांगपाक हें सोदतां की आमी म्हणटा न्ही गोंयचे तरणाटे जे आसा ते हार्ड वर्क करपाक तयार ना, कश्टाची कामां करपाक तयार ना, जाल्यार मागीर आमी अशे तरेची इंडस्ट्री हांगा आफोवपाक जाय जातून भितर तांकां जॉब मेळटलो. नाल्यार आमी अशें म्हणटात आनी मागीर आमी आतां म्हणला तसोच प्रश्न, फक्त जमीन गोंयची, उदक, गव्हर्नमेंटान आनी चड डिपार्टमेंट तयार करपा जाय. नाही, सरकारी डिपार्टमेंटांनी. गव्हर्नमेंट सोडून आनी कांयच नाका. सरकारी डिपार्टमेंटांनी. But that is the only thing everybody And you wants. can- IT सारखे हे आसा ताचे भितर म्हणजे कश्टाची कामां म्हणजे शारिरीक कश्टाची कामां अशें म्हणटा. दुसरें कितें आसता, जो कोण जॉब दिता, आज कितें जालां की जो कोण जॉब दिता ताणी ताज्या जॉबाक लागणारी ताची एग्जाम घेवची, ताचे क्वॉलिफिकेशनाच्या फाटल्यान वचचें न्ही. म्हणजे जाता कितें, आज शिक्षण घेता आनी म्हाका हांव बेकार आसा म्हणटा, आज डिग्री मेळयली दुसरे दिसाच्यान तो म्हाका हांव बेकार म्हणून सांगपाक लागता. तेन्ना जॉब दिणाऱ्या मनशान ताजे जॉबाची परीक्षा घेवपाची, ती पास जालो जाल्यार तो जॉबाक फिट आसा. जे सादारणपणान कॉन्टिनेंटल कंट्रीनी आसता की ते तांकां जाय ते रिडींग एंड रायटींग, तांकां जाय तो हिशेब आनी तांकां जाय तें काम, हें ताका ताजी टेस्ट दितात आनी त्या टेस्टान मागीर फकाणां ना, ती टेस्ट स्ट्रिक्ट घेतात. त्या तरेचे टेस्ट घेवन जर जॉब दिवपाक लागले जायत जाल्यार ही सुद्दां जे बोवाळ जो चलिल्लो आसा, आमी म्हणटा क्वॉलिटी देंवता बी म्हणून शिक्षणाची, ती मागीर इंट्रस्टेड रिसर्च सुद्दां बऱ्या तरेन जातले. म्हणजे गर्दी जावची ना, जाय तशें नीड बेस्ड. तुम्ही जे म्हणटा ताका एक बारीक एक्झाम्पल दिता, मागीर आमी तुमी डिस्कस करपाक हरकत ना. आमचें प्रुडंट धरून गोंया भितर जितलेय चॅनल आसात वा गोंयांत बाकीची मिडिया ऑर्गनायझेशन्स आसात, न्यूजपेपर्स आसात, तांचे खातीर मॅनपावर तयार करपी गोंया भितर अजून पर्यंत गोंयच्या शिक्षण खात्यान वा कोणेच युनिव्हर्सिटीन कांयच चिंतिल्ली ना. आमी तुमी सांगतात तशें सर्टिफिकेट कशी धरून प्रत्येकाची स्कील पळयतात आनी हांगा हाडून तांकां ट्रेन करतात. ही परिस्थिती मिडियाचेर आयिल्ली आसा, बाकीच्या फिल्डां भितर आसा. जें गोंयांक जाय ताजें शिक्षण दिनात आनी जें गोंयांक नाका ताजें शिक्षण दितात. That is what is happening. शिक्षणाच्या बाबतीत I'll give you So, a हे small शिक्षण example. बदलपाक जाय का नाका? Yes. And one thing is about opportunities. आमी आतां जेन्ना प्लॅनिंग करता आमी ओके पयशे कशे जातले, बट तूं तर गांवांनी वचत. आमी काणकोणा गेल्ली जाल्यार खोतीगांव त्या गांवान एकटोय भुरगो 12th स्टँडर्डान सायन्साक वचून नासलो. नाव अगेन जी आमी ऑपॉर्च्युनिटीज जे करता ते ऑपॉर्च्युनिटीज लोकांक मेळपाक जाय. सो जे कोण मार्जिनलायज सेक्शन आसा, आमी पळयता आमचे जे ट्रायबल लोक आसा, वेळीप आसा, लोअर कास्ट पीपल, विमेन, स्पेशली इन द रुरल एरिया, तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात. देर आर ऑब्स्टिकल्स. That is one thing. That is one thing की certain opportunities are not available. समजा तूं ते फाल्यां सायन्सीचें ओपन केलें जाल्यार पासून परत दी सेम पॅटर्न वील गो. आय एम आस्किंग यू की एज्युकेशनाचो पॅटर्न चेंज जावपाक जाय. Change जावपाक जाय, but opportunities is a very important No, issue. no, opportunities in what? No, again I'm telling One you. more higher secondary school in Khotigaon म्हाका will दिसता solve the problem. No. स्किल That's what I'm asking you. डेव्हलपमेंट काउन्सिल Skill development जावपाक जाय. आनी एग्रीकल्चराचेर आमी उलयताले, ताजे फॉरवर्ड इंटिग्रेशन जे म्हणटात ते फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंगाक खूब स्कोप आसा आनी त्या खातीर ज्यो स्कील, जर आमकां डेमोग्राफीक डिविडंड मेळटलो, स्कील फॉर्मेशन, वी हॅव टू सी दॅट अवर अनएम्प्लॉयड यूथ आर एम्प्लॉयबल. तांकां आज नर्सरीक स्कोप आसा, लँडस्केपिंग लोक करतात, एग्रीकल्चराचे उलयता, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीक जी वेगवेगळी स्कील लागता ती सगळे मायग्रंट लेबर येतात. आमी कित्याक करपाक शकना? नो, हांव जे कितें म्हणटालें न्ही, ऑपॉर्च्युनिटी जे स्कील लागता, जे लोक रेडी आसा. आतां सांग होम नर्सींग, सद्या आतां हांव तुका बायलांच्या बाबतींत उलयता. खूब जाणांक आतां घरान जाणटी लोक आसा, भुरगीं आसा, तांकां पळोवपाक तांकां हें जाय लोक. आतां होम नर्सींग इज पेईंग, पूण कितें आसा, 1 मिनिट, आमी जे स्कील ट्रेनिंग आसा. व्हेरी लिटल टाइम. म्हाका पॉयंट कळ्ळो, तुजो मुद्दो कळ्ळो की देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड आनी त्या गजाली खातीर आमचे कडेन हें ना. यू आर गिवींग वन होम नर्सींग, ही इज गिवींग सम एग्रीकल्चर थिंग वर समथींग एल्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली.
हांगा दत्तान जो पॉयंट काडिल्लो की ट्रस्ट डेफिसीट, इमेजिनेशन डेफिसीट, व्हॅल्यू डेफिसीट, गव्हर्नन्स एंड एक्झिक्युशन डेफिसीट, की तुमची सगळी डिस्कशनांतल्यान एक हें येता आनी ताजेर आमी लास्ट थोडें डिस्कशन करूया. दॅट इज वॉट आय एम फील. बेसिकली देर इज बँक्रप्सी ऑफ विजन. ओके, विजनाची दिवाळखोरी सद्याक आसा. ती दिवाळखोरी घेवन आमी फुडल्या 50 वर्सांचें गोंय पळोवपाक शकना. ही बँक्रप्सी काबार करपा खातीर कितें करपाची गरज आसा तितलेंच आमी उलोवया आनी आमी सोंपोवया. वॉट इज रिक्वायर्ड? आय डोंट थिंक एनीबडी विल डिस्प्यूट दॅट. I think what we need to do is people should get together, and especially in their own areas of expertise, like in education, in your industry, in agriculture, and then we need to come together. As I said, when we were making the plan, every section brought their points together, and we need to work out a plan for Goa, vision for Goa, and then the plan follows. Even after having a plan, next is your implementation. And I'm sure even in school, when we say we have a plan to teach something, So we need basically an experts should come implementation plan. together and they should do this thing. Not experts, not only experts, everybody. Finally, सगळे पॉलिटिशियन इम्प्लिमेंट करपाचे असतात. Sometimes what happens if that politician is ignorant about the things, then he listens to the experts. Okay, are we doing it or are we just blaming the politicians for everything? No. म्हाका अशें दिसता की आमी पॉलिटिशियन वगैरे विशय कुशीन दवरया. एक 50 वर्साचें विजन म्हणून जर आमी सांगताले जायत जाल्यार एक गोष्ट आमचे कडेन आसा की आतां जाका जाका शिकपाची गरज आसा, शिकपाची इच्छा आसा, ताका शिक्षण जें कितें आतांचें ट्रेडिशनल आसा. इतकी इंजिनियरींग कॉलेजी गोंयांत आसात, मेडिकल आसात, आनीक येवपाची आसात, आयुर्वेद आसा. त्यामुळे ताज्या आवडीचें शिक्षण घेवपाक अडचण कांयच ना. आतां हो जालें कोणाचें की जांकां भितर तेंचें शिक्षण खूब घेवपाचें वातावरण घरांत तरी आसा किंवा ते हुशार आसा, दोनूय आसता ताच्या भितर. म्हणजे तेचें वातावरण ना म्हणून आमी कांय लोकांक जास्त वाव दितात शिकपा खातीर रिजर्वेशनान बी. पण दोनूय कारणाक लागून ते फुडें वतात अशें धरलें. तर एक मदलो एक ड्रॉपआवट गोंयांत खूब आसात. ते हे ड्रॉपआवट कित्याक जाता? हांकां आमी हांच्या खातीर एक ल्हान ल्हान ट्रेनींग सेंटरां करून आमी सिवील कामां जीं आसात, जशी प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मात हें सिमेंट घालोवपाचें. हो आनी एक मुद्दो तुमी सांगता ड्रॉपआउट्साचे खातीर. जशें ते होम्स हाजे सांगताले तशें ड्रॉपआउट्साचे हाचे. म्हजो मुद्दो आसा की ही बँक्रप्सी ऑफ विजना खातीर कितें करपाची गरज आसा. शी सेड दॅट एक्सपर्ट शूड कम टुगेदर आनी हें करप. म्हजी लास्ट 2 मिनटां ताका लागून वॉट एल्स म्हाका रिक्वायर्ड? दिसता कांय गोश्टी आतां पळय, सोविनीर इंडस्ट्री, टुरिझम आसा, सोविनीर इंडस्ट्री कित्याक डेव्हलपमेंट जायना? आतां गोंयांत मायक्रो टायनी ह्या हातूर खूब मायक्रो म्हणजे लघुत्तम एंटरप्रिनरशीप, आनी तातूंत आमी वचपा जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत खूब स्कोप आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आनी एक कन्सेप्ट आमी करपा जाय, इंडस्ट्रियल इस्टेट अंडर वन रूफ. आज प्लॉट मेळना. एक गाले लोकांक मेळपा जाय 30 स्क्वेअर मिटराचे, ज्यातून ल्हान ल्हान धंदे, टायनी अँड मायक्रो एंटरप्रिनरशीप आमी प्रमोट करपा जाय. what Sandesh is saying is these are all ideas. How do we take these ideas forward? I think first of all this debate should start, like what should be the economic plan for Goa. I think that should begin. What is the economic plan? What is your education plan? What is your agriculture plan? So this is where, and as we say, it's not only a question of expert. The wealth of knowledge comes from experience. It's just bottom some experts up, coming together and just preparing, like Dr. Mashelkar's committee prepares a vision document and matter is over and susagat bastale. No, not that way. It has to be debated. It has to be debated. जेन्ना कसलोय विरोध जाता तो जनरलाइज विरोध जाता, ताका सांगपा जाय स्पेसिफिक सांग. आणि तुझं अल्टरनेटिव्ह मॉडेल सांग. समज काणकोणा आहे 90 नाका कितें जाय, अल्टरनेटिव्ह मॉडेल इज इम्पॉर्टंट. सो वी हॅव टू गो टू दिस एस साइड, एस ग्रुप, नो ग्रुप न्ही. कितें नाका न्ही, कितें जाय तें सांग. नाका तें सांग पूण कितें जाय तें सांग. नाजाल्यार डेव्हलपमेंट जावचें. That's why the participatory planning has got merit. ओके म्हाका मुद्दो कळ्ळो कित्याक म्हजो वेळ सोंपला म्हणटकीर हांव आनी वेळ हें चलोवपाक शकना. पूण हें डिस्कशन खूब बरें जालें आनी ह्या डिस्कशना भितरल्यान सादारण एक हें जालें की दत्ता नायकान सांगिल्लें पयलीं, दत्ता दामोदर नायकान सांगिल्लें की म्हाका नाका गो, म्हाका नाका गो. हो एटिट्यूड जो जाला तो म्हाका हें जाय गे, म्हाका हें जाय गे, हो एटिट्यूड आमकां घेवचो पडटलो आनी तें कितें जाय गे हाचेर आमकां विचार करचो पडटलो. तो विचार फक्त डॉक्टर माशेलकारा सारक्यो कमिटी आहा तितल्योच करून जावचें ना. प्रत्येक एरिये भितर, प्रत्येक एरिया म्हणजे गांवां भितर बरोबर जालें, त्याच बरोबर प्रत्येक क्षेत्रां भितरले जे एक्सपर्ट्स आहात तांकां एकठांय येवन तातूंतल्यान कितें तरी तयार करचें पडटलें. त्या बरोबर आमी शिक्षण जें आसा तें शिक्षणांतल्या सरान सांगिल्ल्या भशेन की ड्रॉपआउट्साचेर आमी अजिबात विचार करनात आनी तो तसोच उरता, त्याही गजालीचेर विचार करचो पडटलो. त्याच बरोबर अश्यो ज्यो दत्ता नायकान सांगल्या ज्यो मायक्रो गजाली आसात त्याही गजालीचेर विचार करचो पडटलो आनी तातूंतल्यानच खंय तरी फुडलीं 50 वर्सां आमी हें करपाक शकतले. तुमी तिगी जर आमच्या स्टुडियो भितर आयले, हांव जाणा तुमकां कांयच उलोवपाक मेळ्ळें ना. फक्त तुमी तुमची आयडिया यू जस्ट थ्रोन इट टू दी पीपल. आमी हेजेर डिटेल डिस्कशन वर्सभर करतले. तुम्ही तिघी जण आयली आणि हांगा सगळे विचार मांडले म्हणून तुमचे उपकारी. आणि पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.